बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आमचे सगळे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी माय मोगानूच वांटो घेतात, पूण तुमकां भरपूर आशिर्वाद मेळच्याक, जें तुमी मागतात तें तुमकां मेळच्याक आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आनी तुमची खाजगी मागणी तें आसा ती मनांत दवरात. दुसऱ्यांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, तांकां सगल्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी ह्या मिसांत वांटो घेतना तांचे पासत आमी मागया. तुमी बजलिके पासत मागात. हांगसर आमकांय खूब आमची इंतेसां आसात, गरजो आसात, त्यो सायबाच्या मागण्यांतल्यान आनी तुमच्या मागण्यांतल्यान आमकां ती फावो जाले पुरो म्हणून हें इंतेसां आमी मनांत दवरया. आनी आतां काल आमकां सांगलेलें, आमकां बेजुडायेचो आत्मो देवान दिवंक ना, पण गोठायेचो दिल्लो आसा, मोगाचो आनी आप दोमावणेचो. म्हणजे कितें, आमी आमकांच देवाक जाय पळय तशें जियोंक म्हण हितूं फट करून कांय म्हणिना, पूण तें सगळें भितर दवरून देवाक तें ओपून तो मागीर आमकां गोठाय दिता. मोगान सगळें करच्याक ही गोठाय ताची आमचे सगळें आसलेली, पूण खूब पाटी आमी बिगडयता. तर ह्या वेळार आमी ताचें बोगसणें मागया आनी गायन करून म्हणया. सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाखूंक दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुच्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर भक्तीपणी आयकुया. बागेवून पावणून तिमोथाक बरयलोलें दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, जेजू क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाला आनी तो दाविदाचे कुलयेंतावन जल्मला म्हूण मनांत दवर. हें हांवें परगटलें शुभ वर्तमानान आनी ताजे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगूं. हय, बोनकोनीन पर्यान गेलां, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां सर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें तांचे पासत सोंसणिकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोल्याव. तीर गोट आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतोल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणूंक नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाड करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारो ना बगर आयकोतेल्यांचो नाश करूंक.
कोश्टा आडकोलिनी जोयतीवोन जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना पूण उरफाटी स्वताचो संदेश विश्वासीपणान परगडटलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सोगली म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताजो करार सांबाळटल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही. आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही. तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणां आनी बलिदानां परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. ही आज्ञा
खूब पाटी आमी आयकलेली आसा. आयकोपाक, समजोवपाक आनी ते करपाक, हे 3 जे भाग आसात ते आमी पाळल्यात की पाळूंक ना? पाळटा आमी. सगल्या काळजान, सगल्या जिवाच्या बोळान, सगले शक्तीन, सगल्या मनान देवाचो मोग करप. पूण आमच्यान तें करूंक जाता? आमी थोडो गोत करतले, पूण ही आमकां करपा जाय. कुरपेन बोल्ली की ना, मागीर आमच्यान ते भाशेन जिवंक जाता. पूण तितलेंच न्हय, देवाचो मोग आमी रुणबोवंक जाय. तेन्नाच की ताच्या मोगान आमी ताचो मोग करूंक लागतले. आनी त्या प्रमाणे दुसऱ्यांचो. पूण कोण कोत्तलो तो? आमच्या लागीं जायना. पूण देवूच जो आमचे सोबे आसा तो हो मोग कोत्तलो. आनी हो मोग आमकां सगळ्यांक जाय. आमी आशेत त्या मोगाक आनी आमी ओड्डूफूट जाता. पूण देव तो आमकां दिता न्हय. ताच्या मोगान तर आमी रावल्या जाल्यार बाकीचे ताचे आमी दुसऱ्यांक वांटूंक लागतले. पळय, ताणें आमकां कितें सांगलां पळय तें पयले वाचपान. ताचे सोंगी मेल्या जाल्यार ताचे सोंगी जियेतल्या. हें हिंचोर घडलां आमकां बावतिजमांत. आनी मागीर प्रत्येक सुस्कारांत आमी सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना आमी मोत्ता. पूण दुसऱ्या सुस्कारान आमी परतून जिवी जाता. हे भाशेन मोत्ता आनी जिवी जाता. कोणा सोबें? आपलेपणा सोबें ओ देवा सोबें? कालूच आमी मनन केल्लें. हिंच्या पावंडार आमी जियेता ओतम्याच्यात. आनी थिंचोच तर आमी देवा बरोबर जियोंक शकता ओ आमचे बरोबर. फुडें पळयात. थीर गोट आमी रावल्या जाल्यार ताचे सोंगी राज जिंकतल्या. ताची राजवट आमचे मदें आसा. ती आमकां अणभवूंक मेवतली. पूण थीर आनी गोट आमी ताचे सोबे रावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान ही कृपा जी आमकां मेळिल्ली आसा ताचे सोबें तर रावल्या जाल्यार आमकां फुडें वचोंक गोठाय मेळटली. नाजाल्यार पळयात, आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वासी रावतलो. कित्याक तो आमकां जें आपलें उतर दिता तें तो सांबाळटा. आमी उतर दिता तें आमी सांबाळिना. वेळ आयलो की ना आमी विसरता. कित्याक लागून? थीर गोट आमी रावंक ना. पूण तो ते भाशेन आमी हे भाशेन ताचे सोबें करता म्हणून तो आमकां ते भाशेन करिना. तो आमकां सदांच हे भाशेन वळखता. आमी जावन आसा ताचे सांदे. आनी हें पळय ताणें सांगलेलें आसा. कित्याक? आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून वचो. तो आमकां आपली कूड म्हणून लेखता. आनी हे भाशेन ह्या संवसारांत आमच्यान जियोंक जाता. देवाच्या मोगांत रावन देव आमचे सोबें आपलो मोग दुसऱ्यांक दाखयता. जेजून हे भाशेन दाखयलें. आनी त्या कारणाक लागून तो आमचे पासत मेलो, बोली जालो आनी ताणें आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिलेली आसा. ताचे सारकें आमी जिवंक आनी ताचे भाशेन मोग करूंक. हें सगळें आमचे सोबें घडटलें. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना आपलेपण आमचें आसा, नश्टेपण आसा, खोटेपण आसा, बेजूडपण आसा, तें सगळें भायर काडया. सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान तें भायर काडीत तर अदीक सोंपेपणी आमकां भितरली सुटका मेवतली. आनी आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जावंक लागतले. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां गोठायन बसतलो. आमी ताच्या मोगान जियेतले. आनी आप दमावणेंत आमचें जिवीत आमी ताच्या ताब्यांत करतले. हे भाशेन आमची मागणी केल्या उपरांत आमी आतां सगळें जें आमचीं इंतेसां आसा त्या इंतेसां पासून मागया. आनी चड करून हें कोवीड पसरत आसा
तर देवान आमकां सांबाळच्याक आनी ही पेस्त पिडा पयस करच्याक आमी हे मागणे आतां देवाक म्हणया. सोरपोदेदार आनी काकलुतसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोनान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोळाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिवे बावडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. थीर बोरवांच्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार होला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. सोम्याची सदाचे मरण आमी समोर तुझे पुनर जीवन म्हूण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. ह्या वेळार जीं ह्या संवसारांत मेलिल्लीं आसात तितल्यांची आमी आठवण करया. तांकां सगल्यांक जीं ओजारांनी मेलिल्लीं आसा तांकां जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी जीं आतां मोत्तात, मरणाचे तोणयेर पावल्यान एकसूरपण तीं भोगतात, पूण आमच्या मागण्याक लागून तांकां धीर आनी गोठाय मेळूं आनी जेजू तांचे सव्या आसा म्हणून ही खात्री तांचे मदें जावं. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बाग्योन झुजे बाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून मागणें शिकयलें, आमी ताचें मागणें कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणत आसा आनी आतां तें म्हणटना आमी न्हय, जेजू जो आमचो सव्या आसा ताका तें म्हणून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान भरून काडचें म्हणून आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवया आनी हें मागणें म्हणून ताका आमी तयार जावया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Gesù da quel ami fate, tacia जीवन आमी जीवी. Gesù da quel ami fate, tacia जीवन आमी जीवी. Da quell'ailea mocia baba, ti samarda mahimoga. O di fornut corcia bona, fate metta corci mapa. घे दोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासणेचो योद समारंभून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासणाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थना. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. तुमकां सगल्यांक देवा सोबें आर्गां दिता. कित्याक भक्तीपणी तुमी ह्या मिसान वांटो घेत आसात आनी तुमकां खूब बरेपण मेळ्ळेलें आसा. तर आमी देवाक दिनवासया, वाखाणुया आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारया. सगल्यांक जी आमकां मदत कोत्तात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तोरी तोरीची मदत तुमी कोत्तात आनी खूब आनिकूय तुमकां करूंक जाय. पूण आतां आमी बेसांव घेवया आनी सगलें आमचें जिवीत जेजूक भेटोवन जिवया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोय हांव आसा, सोय हांव भोंवता, सोय वागोता, सोय उलोयता, थंय हांवें तुका वळखलो, थंय प्रिती तुजी ना वाडूं. सर्वेस्परा देवा, देवा म्हज्या, कृपेचो आदार दिव, तुजो दोरपोर करणार कर म्हाका, तुजो दोरपोर करणार कर म्हाका. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.